दोन ताजे मुखावर कापून, दोन ताजे पाय कापून आणि दोन उभं बसून ते एकामेकाला असे नसेल, पवित्र 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 दरबाराचा सर्वेश्वर देव, सगळं संसार भरला ताज्या वैभवात. ताजे भूमीच्या आवाजान दरबार हल्ले आणि मंदिरात जोर पडलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हज्या घरा तुजो नाश जालो म्हणून, कित्याक हांव एक वेड्या वाटाचो मनीस आनी वेड्या वाटाच्या मनशां मदें हांव जियेता. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दरबाराच्या सर्वेस्वराक पळयलो. तेन्ना सरस मामाचो एकलो वेली वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वटाक लायला, तुजो अपराध काडून पळयला आनी तुजें पातळ चलला. देवाचें उतर. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्परा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्वरा. पृथ्वी आनी तंतली क्रिस्ताय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तंतले निवासी ताणेच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्वरा. सर्वेस्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळा. ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तींक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्वरा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात तुझे मुखामळ पळोवंक त्रागतात. ही तीस जाकोबाच्या देवा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्वरा. असली मनशा तुझे दर्शन पळोवंक शेतात सर्वेस्वरा.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस ताचे सरशी आयले. थोड तांच्या लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी. सर्गींचे राज्य तांचें. रुदान करतात ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादिंबोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी. ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनांची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासो दगदोणी भोगतात ती कितली भागी. सर्गींचे राज्य तांचें. म्हजे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदोणी भोगूंक आनी सर्व थरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गा राज्यान येतेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं असल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उद्धार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, सान लॉरेन्साच्या भक्तिकानो, चड करून आमच्या मदें आसल्या युवा जाणांनो, तुमी भाग्यवंत जाया. कित्याक हांव भाग्यवंत म्हणटा देव. मोईचेर दिल्लो हो आदेश नव्या सोल्ल्यान जेसून विचित्र थरान म्हणल्या बरी जिवाळ तो जियोवन दाखयला. ह्या भाग्यवंतपणाचो संदेश आमकां दिला. सांत भक्त आमकां तांच्याच जिणे मारिफात हो संदेश परत जिवाळ करतात. मोगाच्यानो होच संदेश देवाच्या उतरांत हांव इल्लें नियाळूंक पवित्रत्म्याचो आदार माग्या. चरित्रेंतले गणित मध्ययुग 13वो शतमान. सगळो फ्रांस क्रिस्तांव जावन आसलो आनी त्या फ्रांसांत थियोदोर म्हणलो एकलो नोबल मॅन, घनमानाचो मनीस, रायाळ पदवी आसलो. ताका एकलोच पूत रॉबर्ट. ह्या युवकाक आस्थानाक पावयचय आनी ताणें व्हड जायचय. रायाळ पदवी ताका मेळोवंक जाता जाल्यार साधन करीचय म्हणून तो आशेवन आसलो, स्वप्नां देखतालो. ह्या रॉबर्टाक बरें शिकाप दिवंक ताणें जायती विलवरी काडली आनी तो व्हड शिकाप दिवच्याक आसलो. लागसार आसलो मोठ वाशांचो मोठ मॉनेस्ट्री म्हणटा आमी ताका. थंयसर रॉबर्ट शिकोवंक वेता. 16 वर्साचो तो आसतना तो पळयता फ्रादेनी मठवासांनी जिवनची ती रीत. तशेंच गांवार पटापाट थोडे वर्सां दुकोळ पडुल्ल्या वरवीं, कृशी पाड जाल्ल्या वरवीं, सादे कामांगार कितेंच पोटाक नासतना वळवळतना, पोटाच्या ग्रासा खातीर मोठा मुखार आसतना फ्रादेनी तांच्या पोटाक उणें करून आयिल्ल्या समेस्तांक
इल्लेपणी दिल्लें आसा अशें दिसपडतो ग्रास तांकां लाबोवन दादोशी जावन वेता आसतना रॉबर्ट हेन सर पळयता आनी तोय एक निर्धार करता आपूण मठवासी जाता म्हणून आपल्या आवय मुखांत्र बापय थियोदराक ही गजल तो तिळसिता. बापय सगळोच खोबाळता, तुज्या विशयान म्हजें सोपान दुसरेंच, तुवें वरतो जायचे म्हणून. तरी रॉबर्ट आपल्या निर्धारान थीर रावता आनी कशें तरी करून तो मठवासी जावंक प्रवेश जाता. 16 वर्सां तो करचिल्ल्या उपरांत बापय थियोदोर अंतरोंक मोरोंक तयार जाल्लो आपल्या पुता रॉबर्टाक घरा आपयता आनी ताच्या लागीं मायपासान उलयता. पुता, तूं फ्रात जावंक वेता आसतना हांवें तुका आडवारलें, नाका म्हणलें. आतां म्हाका समजता हांवें केल्ली ती चूक. देवा लागीं हांव बोगसाणें मागतां. पूण ही एक गजल म्हज्या जिवितांत धर म्हूण दिसता. कसली ती संगत बापा म्हूण सांगून विचारल्याक थियोदोर रॉबर्टाक सांगता, मनशान जिणेंत करीत आसली एकच एक चूक जावन आसा आनी ती चूक नॉट टू बी ए सेंट. म्हाका भाग्यवान जावंक नाका. भाग्यवान जावंक नाका जाल्यार आमकां जाय जाल्ल्या बरी संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमी चली येता. अशें मनीस बेगीनच भाग्यवानपणांत थावन पयस सरता. ताचो प्रमुख निर्धार देखून उरले सगळी संगती तो ताका जाय जाल्ल्या बरी मांडून हाडटा. पूण पुता, तुवें भाग्यवानपणाची वाट धरली आय म्हूण धरून वर म्हजे पसत माग. हें चिंता भाव भयणीनो आज तुमच्या मुखार दवरता. नॉट टू बी ए सेंट. आमी भाग्यवान जावची गरज ना म्हणून चिंतचें, या आमकां जाय जाल्ल्या बरी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलचें, तें आमकां देवा थावन आपशें पयस व्हरता. त्या पासत भाग्यवानपणाक परत परत उलो आमकां लाभता. आयच्याच पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांनी आमी हो उलो आयकत हांव. प्रवाद्यांचो काळ. इसाया प्रवादी 8व्या-9व्या शतमानांत सुरू करून लांब दीर्घ ताचें मिसांव. ताका प्रवादी जावंक आपोवणें दिवच्या फुडें देवाचें दर्शन ताका लाभता. आनी कितें तो म्हणटा, हांव अशुद्ध मेळ्या वोंटांचो, मेळ्या लोकां मदें हांव आसा. देवा मुखार आपलें अशुद्धपण, मेळेपण वळखोवचें देवाक मानता. आमकां कीळ म्हूण हल्क करच्या खातीर न्हय, बगार आमकां भाग्यवानपणाक आपोवच्या खातीर. अशें प्रवाद्याक देवच नितळ करून आपल्या मिसावांक नम्यारता. वर्तो हो प्रवादी देवाचो सेवक येवचो आसा आनी ह्या सेवकाचें रूप कसलें म्हूण सांगून सविस्तार पोरण्या सोल्ल्यान तो सांगता. मात न्ही, इस्रायल प्रजेक देवाच्या भाग्यवानपणांतय फाटी आपयता. देवाचो सेवक जावन जेजूया संवसारांत येता. भाग्यवंतांतलो भाग्यवंत, तिदोड्या भाग्यवंत देवा बरी भाग्यवंतरी सादो खालतो बळो जावन जेजूया संवसारांत येता. ताची शिकवण आमी 8 भागींत आयकली. वांजेलांतलो वांजेल, संक्षिप्त वांजेल ह्या 8 भागींत आसा. हे 8 भागी ते दाखोवन दिल्लो जियेल्लो मनीस कोण म्हूण सावन विचारल्यार हेर कोणी न्ही. प्रधान जावन जेजू, ताच्या उपरांत मरी माय, ताच्या उपरांत भाव भयणीनो सांत भक्ती आमकां एका ना एका भागी प्रमाणे जियेल्ले दाखले जावन आसात. देखून आमकां भाग्यवानपणान जियोंक जाय जाल्यार जेजू प्रमाणे आसचें. भाग्यवानपण म्हळ्यार कितें म्हणून वांजेलांत आमी इल्लें पळयलें जाल्यार जेजूच्या थोड्या संगतींक उतरांक गमन दिवया. जेजू म्हणटा, साबत मनशां खातीर, मनीस साबता खातीर न्हय. म्हणजे कायदे नियमा धर्माचे समेत मनशांक बरें करच्या खातीर आसा, जे शिवाय तांकां दम कोणच्या खातीर न्हय. म्हाका जाय दया न्हय सॅक्रिफीस. देवाक मानवनचो सॅक्रिफीस म्हणून आमी लेखता जाल्यार
देव म्हणटा आमकां दया मोवाळाय मोग ताका जाय म्हणून. तशेंच जेजू आमकां दाखोवन दिता अशुद्धपणाचें खाण मनशांक मेळयना. जुदेवांक आमच्या ब्राह्मणा बरी अशुद्ध कितें आपडल्यार अशुद्ध कितें केल्यार अशुद्धपणांत तो मनीस देवा थावन पयस जाता म्हणून. तसलें अशुद्धपण न्हय बगार मनशाच्या पोटा थावन काळजा थावन कितें अनिश्ट भायर येता तें मनशाक मेळयता म्हणटा जेजू. तशें जेजू आमकां पोकळपणान जियोंक सांगना. तुज्या उजव्या हातान कितें केलां तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें खंडीत जावन जेजू आमकां बडाय उलोवंक प्रदर्शन करूंक आमच्या बागेवनपण दाखोवंक आपयना. बकार बापाक मानवाशें ताची खुशी आमच्या जिणेंत जारी करचें तसलें बागेवनपण दाखोवन दिता. सतान आनी स्पिरितान देवाचें आराधन करचें तो काल येतलो म्हूण जेजू आमकां सांगता. आनी खरेंच सतान कोण जियेतात स्पिरितान कोण देवाचें आराधन करतात ते भागी जावन आसतले देवाक ते मानतले. देवाक जाय राजी संदान बोगसाणें देखून जेजूच म्हणटा तुजी काणीक भेटोवंक तूं तयार आसाय जाल्यार तुजी काणीक आलतारेर सोड. कित्याक तुज्या काळजान जर तर तुज्या भावा विरोध तुका कितें आसा जाल्यार पयलें वच आनी राजी जावन फाटी येवन काणीक भेटय. काणीक गरज न्हय म्हणना पूण देवाचें बागेवनपण आमच्या जिवितांत दिसून येयचें जाल्यार आमच्या भावा भयणी लागीं आमचो संबंद बरो सारको आसा जय. अशें भावा भयणीनो जुदेवांक जुदेव जावन देवान आपयलें देखून सन्नत केल्लें बागेवनपण भायल्यान चड पाळटा आसतना जेजू आमकां स्पिरितान जिवन ताचें पवित्रपण देवाचें पवित्रपण आमच्या जिवितान आमच्या उतरान करणेन जिणेन दाखोवंक उलो दिता. आमकां थोडी लिसावां आमी आयच्या ह्या संदेशांत हांव बागेवन जावच्या विशयांत आलोचन केली जाल्यार आमकां पवित्र सभा सांगता क्रिस्तांवां जावन आमकां समेस्तांक पवित्र जावंक बागेवन जावंक आपोवणें देवान दिलां. ह्या बागेवनपणाच्या जिविताक आमचो बेस म्हूण आसा. सांग पुरो आमकां याजक धार्मीक लायक म्हणून देवाचो लोक आनी आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसाचे कायदे आसात. देवान दिल्ली नियमां 10 उपादेश जेजूच्या मोगाचो उपादेश तो आमी जियेल्यार मात्र देवाचें बागेवनपण आमी पासारतांव. आजकाल आमी जाणा भावा भयणीनो संवसाराचो वसो आमच्या मदें चडोनूच आसा. खंयच्या स्पिरितान आमी जियेतांव वांजलाच्या जेजूच्या शिकवणेच्या स्पिरितान जायते फावटी आमी ह्या विशयांत फाटी सरतांव. संवसारच प्रधान म्हूण लेखतांव आमी देवा थंय फाटी येवंक आसा. बागेवनपण आमच्या जिवितान आमी जियोवच्या बसत बागेवनपणाची झरी आमचे थंय उमाळून येचय. मागण्यान साक्रामेंताच्या खऱ्या उपयोगान भवार्थ जिवाळ सांबाळल्यान हे बागेवनपण आमचे थंय उबाळून येता. आमी कोणी भाड म्हूण न्हय तरी भाव भयणीनो आमचें बरेंपण आणखी तें बांयच्या जरी बरी उमाळून येयचें जाल्यार आमचें तें असलो खस्थळ आमी काडून उडयचय. आमकां जरी बंद करून दवरचें आसलें ब्लॉक करचें आसलें फातर आनी नाका जाल्ली माती पयस करीचय. अशें संवसाराचो वसो आमचे थंय नासतना पातकाच्यो ओडण्यो थाळणे तेंते सभा विरोध झुजोवंक आमकां सगळींचो आदार देव दिता. आनी ह्या खुरपेच्या आदारान आमी जियो मुखार सरता आसतना बागेवनपण आमचे थंय येवंक साध्य आसा. देखून आविलाची सांत तेरेस सांगता बागेवनपणा पासून आमी व्हडले व्हडले खरीचय म्हणना. कुटुंबाच्या मनशांनी रांदचें कुटुंबाच्या मोगा पासत कुटुंबाची सेवा करची आवयन त्याग सॅक्रिफायस करचो आपल्या भुरग्या पासत. आनी असल्यो संगती आमी करता आसतना बागेवनपणांत आमी वांटेली जाता. थोडे फावटी भावा भयणीनो आमकां देव कसल्या परिस्थितींत धाडटा ते आमी नेणाव
पूण थंयसर आमी देवाचें भाग्यवन तुमच्या जिबितांत आतां आनी आज हांव जियेता म्हणून आमी निचेव करता, देवाचो आदार मागता. आपशेच आमकां हें भाग्यवनपण लाभतलें. देखून भाव भयणीनो, भाग्यवनपणाक आदार जावन आसात प्रधान सावन खुमसार आनी येवकरीस्त. आमी ह्या कारकुळान ह्या जे खुमसारा बसल्या वेळार थोडेशे जण उक्त्या काळजांत तांचे अंतस्कन उसम चिनयेची पातकां वळखून खुमसार जातात. ह्या क्षेत्राचे भाग्यवनपण हें म्हणयेत आमची पातकां वळखोवची. आमी गरबी हंकारी जावचें नाका, म्हणजे तें पाताक ना म्हणचें नाका. आमचे अचकत काय देवा मुखार वळखोवया. देव आमकां शुद्ध करता. येवकरीस्त आमकां दिसपडतें बळ दिता. आमच्या आत्म्याचो ग्रास येवकरिस्तान लाभून जेजू लागीं आमचो संबंद संपर्क वाडोवन भाग्यवंतान जावंक आमकां फावो जाता. ह्या मिसांत आमी आतां वांटेली जाता आसतना दैवी कृपा आमी मागया. क्रिस्तांव जावन बापा तुवें म्हाका क्रिस्तांव कुटुंबान जल्म दिलाय, क्रिस्तांवपणान म्हाका खाण गेलाय, पवित्र सभेचो सांदो म्हाका केलाय. हें तुजें भाग्यवनपण म्हज्या जिवितान म्हज्या बेसान दिसपडटें हांवें जियोंक चो वर्तो आदार म्हाका लाभय. आनी तुज्या सांदा भक्तां बरी हांवें म्हज्या दिसपडट्या चिणयेंत भाग्यवंत जावन सर्गींच्या तुज्या आनंदान येवंक फावो कर. आमेन. उबी रावया. देवाचें उतार आयकून आमची प्रार्थना सर्गी बापा मुखार आमी उसारुया. सदां तुमी पयिल्लें सर्गींचें राज आनी सर संगती तुमकां मेळटल्यो म्हणून जेजून आमकां बसयला. त्या प्रमाणे आतां आमी आमचे इरादे उसारुया. आमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांनी तांच्या आपोवण्याचो महत्व समजून संवसारी शक्तींक भुलानासता तुज्या पुताच्या मेटांनी चलोवंक आनी तांच्या ताब्यान आसच्या लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावोवंक सदांच तयार आसाशें तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ पयस दवरून भ्रश्टाचाराच्या वशाक वळख जायनासता सत परजेच्या अर्थीक तशें सामाजीक अभिवृद्धी खातीर निरंतरी आनी निस्वार्थपणी वावरूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे. विविध पिढे वरवीं कश्टोवच्या सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यार रावन बरी जतन तांकां फावो कर. तुजे कुशे प्रकार पिडेतावन तांकां सुटका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचेर तुज्या पुता जेजून आशिल्लो क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक आमकां उर्बेवन कर. गवळीक योजनाकार आमची तालेंतां आनी सक्ती वापरून एकामेकाक सहकार दिवन आनी पिरगजेन उदार मनान वावर करूंक आमकां तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हाजर आसच्या सर भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तुज्या सेवका रोदेसाची देख घेवन शांतीपणाचे वाटेर चलोवंक ताचे बरी खऱ्या भावार्थान वाडोवंक गरजेवंतांतय उदारपण दाखोवंक आनी आमच्या सुम्याक साक्ष दिवंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रागरचा आनी त्या सावां पासून आमी मागया. आमच्या काळजांतली आशा अत्रेग आमच्या गरजो आमी उचारुया. आमच्या कुटुंबां पासत आमी मागया. आमच्या लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या पासत प्रत्येक सावन ह्या यात्रीक थळाक पूर्ण शेताक आमी येता म्हणून कळयल्लेंच आमच्या पासत ही माग म्हणल्या पासत आमी मागया. बापा त्रिएक भोव पवित्र तिदोडो पवित्र देव तूं शब्दाचे सून तुजें नांव पवित्र जावच्याक आमकां शिकयलां.
त्या पासत आमकां दीस पडतो ग्रास दिवन तो पोसता सांबाळता. आमच्या जिवितांत तुका आमी सदांच मान दिवन तुजें नांव बागेवनपणी सांबाळूंक खरी बागेवनपणाची जिणी जियोंक आमकां आदार दी. मरिय मायेच्या आनी तशेंच भाग्यवंत लोरेसाच्या मजतीन ही मागणी आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणी गीत पान नंबर 10. भाव भयणीनो, मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागा. बलिदान आपल्या मनातली महिमेत आमच्या नित्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेश्वर म्हणून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस भुमीन थोंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची या संसारान परवा करिनासतना रगसक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवोन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संसाराचे सडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुझ्या रगसक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्खत खायेन ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Sergani samsar badla
तुझा वैभव कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे सर्वेच पोराचे नावी एका रंगाचे कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे कोण सगळी दुःखाचे बापा खरोच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खरडाचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी स्मेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartas God purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझाक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती ती सोपती भगवन जुजे भगवन धोमदूत आनी सवकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Thias Jesu orvi, Thias Jesu sangata, Thias Jesu thai, Pavitratmecha ekpona, Serpad Vedar Bapa, Servandanani Vaibhav Tukha, Sasnan Cha Sasnan.
आमच्या बापाच्या प्रार्थनान सोम्यान आमकां शिकयलां देवाचें नांव पवित्र जावं. हें आमच्या काळजा मनान दवरून सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय समाधान दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडणारा सोम्या जेजू क्रिस्ताचें महान बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां उदार काकुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता ज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताचें समाधान आमी मागया. भाग्यवान जावन असो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या भाग्यवानपणा खातीर आपणाकच क्रिस्तान समर्पण दिता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण देवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद वांटचो वेळ. गोवळी कारणा खातीर क्रिस्त प्रसाद जिबेर स्विकार करूंक विनंती. म्हणयारीन क्रिस्तची कूड म्हणटाना व्हडल्यान आमेन म्हण जाप दिवची. ह्या सगळ्या मिसांक आजार आसल्यांनी मात्र क्रिस्त प्रसाद सेंको मुखार येवचें. हेरांनी मुखल्या मिसान भाग घेवन क्रिस्त प्रसाद घेवंक विनंती करता. क्रिस्त प्रसाद वांटच्या जाग्यांक वचूंक म्हणयारींक स्वयंसेवक कुमक करतले. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಿದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಸಭೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಜೇಕದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿರುವರು. प्रसादाचे गीत पान नंबर 12. स्वागत
स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजात रावतो मोच्या परप्रकाशान निसर्गीच्या राव मोचे सांगाता स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजात रावतो मोच्या परप्रकाशान निसर्गीच्या राव मोचे सांगाता स्वीकार करून त्या काळजात मोच्या अद्रेकात लागता सौम्या तुका काळजात तू ये म्हूण मागता सौम्या देण्यानी वर्तन्या स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजात रावतो मोच्या परप्रकाशान निसर्गीच्या राव मोचे सांगाता उंडो सौम्या तुजी वेदिवसो बोलत्या मोगान पोसताय मोसो तुका सेवसो तुजी येतलो तुजी थंय रावतलो स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजात रावतो मोच्या परप्रकाशान निसर्गीच्या राव मोचे सांगाता स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजात रावतो मोच्या परप्रकाशान निसर्गीच्या राव मोचे सांगाता प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही सवल्या ह्या पवित्र प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ्या भाव भयणीच्या कश्टांक खाल उपद्रांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सोडसोडीत कर दुर्बळ्यांचे आनी अनीत भुकतेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत खस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयेकन बसात. मोगाचनो हे पवित्र मिसाचें बलिदान घडयल्ल्या मनादेक बाप रॉकटी सोसा आनी सहपेटवणी केल्ल्या स या सकांक तशेंच मधुर गायन केल्ल्या कारकळटोन फिगयच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं. आतां पेडेस्त खातीर विशेष मागणें आसतलें. उपरांत हांगासर आजाराच्या सर्वांचे तकलेर हात दवरून यासक आनी दियाकोन मागताले. आमी कुंगाराक आयिल्ले बरी सालांत येवचें. मिसा उपरांत कमसार जावंक आशेतल्यांक
पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीकांच्या नव्या बांदपांत अवकाश आसा. तशेंच पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन सान लॉरेन्सच्या रेलीक लागीं तुमी आंगयल्लीं मिसां दिवयात. सान लॉरेन्सची जिनिये संबंदी पुस्तकां, नोवेनाचें आनी मागणेचें बूक कोंकणी आनी कन्नडा भाशेंत बझलिकाच्या स्टॉलांत मेळटात. उडपी देशचे उजवाड कोंकणी पंदराळ्या पत्रांक वर्गणी बांदूंक वा वर्गणी नवीकृत करूंक तांच्या स्टॉलांत अवकाश आसा. तशेंच दिव्य ज्योती स्टॉलांत घरांत बायबल अध्ययन हाका नोंदवणी करूंक तुमकां अवकाश आसा. मुखली मिसां हे परी आसात. 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कन्नडा भाशेन, 12 वरार कोंकणी भाशेन, 1:30 वरार कन्नडा भाशेन, 3 वरार कोंकणी भाशेंत, 4:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 6 वरार कन्नडा भाशेंत बेंगलोरचो महाधर्माध्यक्ष पीटर मचादो भेटयतलो. 8 वरार कोंकणी भाशेन, 9:30 वरार कन्नडा भाशेन आनी 11 वरार कोंकणी भाशेंत आसतलें. आतां आमी उबे रावया. सुम्याच्या नावी आमचो आदार, सुम्या दयेन आयक मुझे मागणे, सुमी तुमचे सवे आसो. सर पदवीधरा आनी सासाण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वचून कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साखरांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. पातकाक शिक्षा सावन रेवडलेल्या सर्व बनपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे थावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडयत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी दादोसकाय तांची सावंदी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी चाकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सगळ्या तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सदां काळ तुमकां सांबाळूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. निर्गमन गीत पान नंबर 18. Salve,
मरियम निर्सूचे किरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Lawrence Basilica, Attur, Karkala. This live telecast is brought to you by Walter Stephen Mendes and family and Divine Word TV, Divine Word Charitable Trust. Best wishes for the Feast of Attur from Adla Network, St. Lawrence Indian School CBSE Kinigoli, Our Lady of Pompeii English Medium School Kaikamba, Western Institute of Technology, Adla Music Channel and Magdalene Mendes and family. मोगेचनो अजापाक ना वाडिल्ले आशीर्वादांनी बरिल्ले आम्हा सर्वांक मोगाचे देवाचे कृपावळचे मागण्याचे तळ सालजस्ती बेझिलिका अत्तूर या वर्षाची वार्षिक महापर्व जानेवारीच्या 20 आणि 7 तारखेर आयतारा जावन जानेवारीच्या 30 आणि 1 तारीख ब्रेस्तारा पर्यंत भोव गद्दाळेन चलून व्हरता. कर्नाटका करावळीच्या तशेंच सगळ्या कर्नाटका राज्याच्या सर्व जाती खातीच्या लोकांक हे सालरसाचे थळ चड मोगाचे थळ जावन नावाडलां. हे पुणशेत बाजिलिका जावन उबारिल्ल्या उपरांत संवसाराच्या विविध थळांत जावन भक्तिकाचो वाळोच ह्या पवित्र थळाक वाळोवंक सुरू जाला. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाया म्हणलो संदेश घेवन ह्या वार्षिक परबे वेळार हे पुणशेत बाजिलिका सर्व लोकांक हो संदेश प्रगट करता आनी आम्हा सर्वांक भाग्यवंतपणाची जिवीत जियोंक उलो दिता. हो संदेश स्वीकार करून अजापांक नावाडिल्ल्या ह्या पवित्र थळांत हांव सालरसाची ससाई मागून घेवंक देवाची कृपा वळच्या ह्या थळांत हांव मागण्याचो अनुभव जोडूंक देवाची आशिर्वादां आपणावंक अत्तूर सालरसाच्या बाजिलिकाच्या वार्षिक महोत्सवाक
तुमकां सर्वांक हांव मोगाचें वत्तायाचें आपणें दितां आनी हार्दिक येवकार पाठयतां. तुम्ही सर्वांनी ह्या परबे संदर्भी येजय सालरसेची मजत मागून घेजय. तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या सैर्यादारांचेर सालरसेची मजत आनी देवाची आशिर्वादां मागून घेवंक ह्या पवित्र थळाक परबे वेळार येया. सालरसेची मजत मागून घेया. देव बरें करूं. ಲಾರೆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಕಾದ ಪಾತ್ರೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಸಿದರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣವು ಇಂದು ಸಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬಾರದಿರಲಿ. ಸ್ಥಳವೊಂದನ್ನು ನೀವಾರಿಸಿರಿ ಕಟ್ಟೆವು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಾಲಯ. ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಾವು ಮಾಡುವೆವು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪವಾಡವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿದರೆ ಬರವು. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ನಾವು ಕುರುಡರಾದೆವು ಕೃಪೆ ನೀಡಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ. ಓ ಸಂತರೇ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ಸ್ವರ್ಗದಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಾವು ಮಾಡುವೆವು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಕಾದ ಪಾತ್ರೆಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಸಿದರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಹಾ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. जेवण तयार झाला. आम्ही 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 क आम्ही 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 क तुम्ही 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 क तुम्ही 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 क आम्ही 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 क आम्ही 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 क तुम्ही 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 क तुम्ही 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 क कमी 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 क पोद म्हणून क कमी 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 क आम्ही नाच करून क होजा होजा देवा सत्मूर्णोव्या होजा होजा संतत मूर्णोव्या सकड मिळून संतत आमचे नमन करूया. यो रे बाबा यो रे बाबा यो रे बाबा होय यो रे बाबा यो रे बाबा यो रे बाबा होय. आम्ही 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 क आम्ही 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 क तुम्ही 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 क तुम्ही 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 क कमी 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 क पोद म्हणून क कमी 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 क आम्ही नाच करून क सन्न आणि दुक्रामास गम्मत साग वाढो कमी तयारा जाऊन राहतास ग. सन्न आणि दुक्रामास गम्मत साग वाढो कमी तयारा जाऊन राहतास ग. एकी पंक्तीर बसून तुम्ही जेवण करा ग. एकी पंक्तीर बसून तुम्ही जेवण करा ग. जेवण झाल्या उपरांत आमकां इल्ले नाचोंक सागा. यो रे बाबा 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 यो रे बाबा. आम्ही 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 क आम्ही 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 क तुम्ही 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 क तुम्ही 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 क कमी 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 क पोद म्हणून क कमी 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 क आम्ही नाच करून क. रांदाप बरे जाला सांगो ना साग हाड मास कटून कुटून करू ना साग. बरे जाला सांगो ना साग हाड मास कटून कुटून करू ना साग. दुसऱ्या पावटी तिसऱ्या पावटी हांगा वारागा. हे हे दुसऱ्या पावटी तिसऱ्या पावटी हांगा वाडागा. मोगान आमी जियो कासा संतोष भोगूं कासागा. यो रे बाबा 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 यो रे बाबा. संतरे
ಜೀವ ಬಲು ನೊಂದಿದೆ. ಸಂತರೆ ನಮ ಕೂಗನು ಕೇಳಬಾರದೆ, ನಾವೇನ ಮಾಡಲಿ, ನಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ. ಈ ಧರೆಯಲಿ ಹೆಣ್ಣೋರ್ವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಂತೆ, ಆಸೆಯ ತುಂಬಿ ನೋವಲಿ ಮಿಂದು ನಲಿವ ತೋರುವಳೆ. ಈ ಧರೆಯಲಿ ಹೆಣ್ಣೋರ್ವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಂತೆ, ಆಸೆಯ ತುಂಬಿ ನೋವಲಿ ಮಿಂದು ನಲಿವ ತೋರುವಳೆ. ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುನಾಮವ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಓ ಸಂತರೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಾವೇನ ಮಾಡಲಿ, ನಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ. ವಿಧಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧವು ಮುಗಿದು ಬಾಳಿಂದು ಬರುಡಾಗಿದೆ, ಈ ಜೀವ ಬಲು ನೊಂದಿದೆ. ಓ ಸಂತರೇ, ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ಓ ಸಂತರೇ, ಲಾರೆನ್ಸರೇ. ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ, ಸತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ನುಡಿ, ಸತ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ. ಓ ಸಂತರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ, ಮರಣದ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡು.
ಪಡಿಸು ಓ ಪ್ರಿಯ ಸಂತರೇ ಸಂತಲಾರೆನ್ಸರೆ ಕರುಣೆಯ ನೀ ತೋರಿ ರೋಗವ ಗುಣಪಡಿಸು ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀ ಮನಸೋತೆ ತ್ಯಾಗವ ನೀಗೈದೆ ನಿನ್ನನೆ ನಂಬಿ ನಾ ಜೀವಿಸಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕನಿಕರಿಸು ಈ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀ ನೀಡು ಓ ದೇವರೇ ಓ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಸೌಖ್ಯವ ಪಡಿಸು ತಾಯಿಯ ಉಳಿಸು ಓ ಸಂತರೇ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ನಮ್ಮಯ ಈ ಮೊರೆಯ ನೀವು ಆಲಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನಿಮ್ಮನೆ ಭಜಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಕರೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧಕರೇ ಓ ಪ್ರಿಯ ಸಂತರೇ ಸಂತಲಾರನ್ಸರೆ ಕರುಣೆಯ ನೀ ತೋರಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ದೀನದಲಿತರ ಸೇವಕನಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ತೊಲಗಿಸಿದೆ ಬೆಂಕಿಲಿ ಬೆಂದರು ಬಿಸಿ ತಾಕಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುಣಿಸೆಯ ಆಶ್ರಯದಾತನೆ ಅದ್ಭುತ ಪುರುಷನೇ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸೆಯ ಓ ಸಂತರೇ ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ ನಮ್ಮಯ ಈ ಮೊರೆಯ ನೀವು ಆಲಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನಿಮ್ಮನೆ ಭಜಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರ ಪಾಲಕರೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧಕರೇ ಓ ಪ್ರಿಯ ಸಂತರೇ ಸಂತಲಾರೆನ್ಸರೆ ಕರುಣೆಯ ನೀ ತೋರಿ ವ್ಯಾಧಿಯ ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನನ್ನೀ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಹೊದಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನೀ ಬದುಕೆ ಪರರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲಿದೆ ಚಿಲುಮೆ Ang bagyo ko azaras chadum kan semesta. Ami bonga so eu kar maktam. San Lorenzo त्याच्या मध्ये फात देवा आमचेर आणि आमच्या कुटुंबाचेर उतरल्या सर बेसमा खातीर देवाक अर्घ दिवंक
ताच्या मारिफांत आमची आनी आमच्या कुटुंबाची सर त्या सवा देवाक भेटोवन दिवंक आनी आमच्या भावार्थी जिणेक उजवाड जोडसो इरादो घेवन ह्या महापर्ब्यान भाग घेवंक आमी आयल्या. ह्या वर्सा 200 महापर्बेक विंचलेलो विशय हांव बागेवन देखून तुमी बागेवन जाया. कशें देव पवित्र तशें आमी पवित्र जायचे म्हण तो कशी व्हरता. आमच्या सुमयाची चून पवित्रपणाची वाट आमकां दाखयल्या. ताचे परगट जिणे वेळी ताणें देवाचो मोग मनशा कुळांतय उगडाप केलो आनी पेल्याच्या सेवे मुखांतर सरकाराची वाट उक्ती केली. ताच्या स्पिरितान बरोवन आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमी पवित्रपण जोडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. ह्या मिसाचें पवित्रपण सांबाळूंक आनी आमकां मागोवंक आदार जायशी 2 संगती आमी गुमानान दवरया. पयलें, अधिकृत रितीन नामी आयिल्ल्या व्यक्तींनी मात्र तस्विरो आनी व्हिडिओ काडचो. दुसरें, आमची मोबायलां सायलेंट मोडार वा स्विच ऑफ करून दवरची. आतां थोडो वेळ मौन सांबाळना. देवान सान लॉरेन्सा मारिफात केल्ले सूर नियाळया आनी आमच्या काळ समानांतले सर त्या सवान देवा समोर दवरया आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी तयार जावया. मोगाळ भाव भयणीनो, सान लॉरेन्साच्या मनाक आनी आम्हा सर्वांच्या त्या सवा खातीर भेटोवच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याचक मनादीक बाप आयवन डिसोजा, जप्पो सेमिनारीचे प्राध्यापक, तशेंच कारकळ टावन फिरगेचो गायन पंगड ह्या मिसावळी गायन करूंक आमकां कुमोग करता. मिसाची सर गितां कट्टिलेंत आसात. आतां सर्व आमी उबे रावन प्रवेश गीत गावया. प्रवेश गीत गावया. 5 संको 3 कंतर संको 5. संतोषाने उल्हास भरीत काळजां घेऊन तुझे समोर बाबा मी आयल्या. तुवें केल्ल्या सरुकारां करगां दिवून भक्ती नरगां बलिदान भेटयता. संतोषाने उल्हास भरीत काळजां घेऊन तुझे समोर बाबा मी आयल्या. तुवें केल्ल्या सरुकारां करगां दिवून भक्ती नरगां बलिदान भेटयता. उतर तुझे आयकूंक आशेता. जिणयेन ते पाळच्या कांतार मागता. जिवीत आमचे समर्पून दिता. कसवावर आमचो भेटयता. संतोषाने उल्हास भरीत काळजां घेऊन तुझे समोर बाबा मी आयल्या. तुवें केल्ल्या सरुकारां करगां दिवून भक्ती नरगां बलिदान भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो, सान लॉरेन्साच्या पांयांतळी आमी पावल्या. सान लॉरेन्सा मुखांत देवान केल्ल्या सरूपकारांक करगां दिवंक आनी ताचे लागीं आमच्यो गरजो आनी विनाती विचारून घेवंक आमी रित्या हातांनी आयल्या जावं पुरो. पूण सान लॉरेन्स आमकां रित्या हातांनी धाडिना. तो देवा लागीं मागून आमची कुरपे बशी भरून दिता. आमी
आमच्या सालोरेसाक आमच्या बागेवंतपणाच्या जिणेक आदर्शावन घेवंक जाय, समर्पित आनी पवित्र जिणेक देख जावन घेवंक जाय म्हूण आयचो संदेश आसा. आमी दोन रितीची पयणां करयेत. एक पयण आमच्या घरांत हांव ह्या पवित्र थळाक तें खण जालां, आमी हांगासर आयल्या. दुसरें पयण आमच्या ह्या बायल्या विश्व्यांच्या बैल्या कुडीच्या अनुभवतावन भितरल्या काळजा मथीक आत्म्याक आनी एक पयण तें पयण हांगासर करूंक ह्या आल्तारी मुखार आमी हजर आसा. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्या मुखार पवित्र जिणी आमच्या आमच्या बेसांजी येतले हांव म्हूण त्याच सोम्याक बसोवया. आमची पातकां उणेपण ओळखोवया. सोम्याची काकूळट आनी बोक्सांनी जोडया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हज्या गुन्यांव सरून सांगता. मनांची नोंद तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बेगीन जावन संवसारी मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आणि राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वाचप कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यान आनी तुमी पवित्र जाल्यान कित्याक हांव पवित्र धरणीर सरतल्या ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं भ्रश्ट जायनाकात तुमचो देव जावच्या खातीर तुमकां इजिप्तांतलो भायर काडलेलो सर्वेस्पर हांवच देखून तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र तुमचे मदें जल्मल्ल्या तुमच्या मायगांवच्या लोकां पर्यंत तुमी तुमचे मदें वस्ती करतल्या विदेशाक चलोवंक जाय तुमचो केल्ल्या पर्यंत ताचोय मोग करा कित्याक एका काळार तुमी इजिप्तांत विदेशी जावन आशिल्ल्यात म्हजे कायदे पाळा आनी तांचे प्रमाणे जियेया हांव तो सर्वेस्पर तुमी म्हजें पवित्र नांव भ्रश्ट करचें न्हय अशें हांव पवित्र म्हणून इस्रायलितां मदें प्रगटोवंक जातलें हांवें सर्वेस्परान तुमकां पवित्र केल्यान देवाचें उतर हें आता कीर्तन गवया तुमचे कडतिलेन कीर्तन संको 2 5 संको 4 आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा साथी बागी सर्गीचे रास्तांचे आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा साथी बागी सर्गीचे रास्तांचे सर्वेस पोट सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्या न्याय निर्सोड दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कायद्यांचो साकल्यो तो तुटोवन उडयता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा साथी बागी सर्गीचे रास्तांचे सर्वेस पोर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवल्ल्या नीट उबी करता सर्वेस पोर परगाव्यांक राखता अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळता आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा साथी बागी सर्गीचे रास्तांचे सर्वेस पोर नीतिवंताची आपुरबाय करता पूण कोट्यांचो आलोचनो निर्फळ करता सर्वेस पोर सदां काल राजवट चलयतलो येसियोना तुजो देव संततचे संतते तुजो राय जातलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा साथी बागी सर्गीचे रास्तांचे आपूण दुर्बळी
आमचे सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या लोकांचो जोमो पळेवन जेजू दोंगरार सोडलो थंय तो बसोन आसता ताचे शीस ताचे चरशी आयले तोवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची घडपां करून तुमचेर आट उलयतात तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमच्या आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दगदिल्यात देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता देव भाग्यवंत आमी भाग्यवंत जावया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो शांतीन जियोंचो गोठो आनी शांतीपणान चलची वाट हे शिकचे खातीर एक तरणाटो सोदून सोदून थंय हांगा गेलो निमाण एका दोंगराच्या थाळवेर पावलो थंय एका रावळे रांजियोच्या एका जाणट्या सरशी तो पावलो जाणट्यान ताका सर्तीक शिकोवन दिवंक ना बगार एक कुलेर त्या तरणाट्याक दिवन तो म्हणालो अळे तरणाट्या भावा घे हे कुलेर आनी तूं 2 तेंबे तेल आसा हे तेल घेवन बोवाडो काण घे हो तरणाटो गेलो बोवाडो काण फाटी आयलो जाणट्यान विचारलें तुवें वळ थंय वडटा तशी ती पळयलें गी ह्या कुशीन गुलो पळयले गी
त्या कुशीन उणतीन आशिल्ल्यो कलाकृती पळयल्यो गी पळतेणे घोडो आसा तो पळयलो गी तें पळोवं ना पूण तेल जागृतेन काणून आयला परत्यान त्या जाणट्यान म्हळें परत्यान वचू कितें सगळें आसा तें परत पळोवन ये तरणाटो गेलो वचोन आयलो फुलां घोडो कलाकृती वणटीची सोबाई सगळें तण पाचवें सगळें पळोवन तो आयलो हांवें हें सगळें पळयलें म्हणालो जाणट्यान विचारलें तेल खंय आसा हो कुलेराक पळयतना तेल शिंपल्लें तेल पडुल्लें जाणट्या निमाणे पोटी त्या तरणाट्याक हो इशारो दिलो आनी म्हळें हळे तरणाट्या संवसाराची सोबाय सागतना कुलेरांत आसले 2 तेंबे तेल सांबाळचेंच शांतीपणाची आनी शांतपण जोडची वर्तो गोटू आनी वाट संवसाराची सोबाय सागतना कुलेरांत आसले 2 तेंबे तेल जोगासनेन सांबाळचें संतोष शांती आनी शांतीपण जोडची खरी वाट भाव भयणीनो आमी संवसारांत जियोवची मनशां पूण सर्गी आमी दिश्ट खंचोवन जियोंक आसा आज आमी सान लोरेसाच्या ह्या महापर्बेक हांगासर पावल्या आनी आमकां आज संदेश आसा देव भाग्यवंत देखून आमी भाग्यवंत जावया भारताच्या चिंतपा प्रमाणे जो अश्वथ रूख आसा वा आमच्या साद्या भाशेन पिंपळीचो रूख वा गोळीचो रूख आमी म्हणटा ह्या रुखाची विशेशता म्हळ्यार ताका पाळां वयर येतात पाळां वयर तावन सकयल देंवतात सकयल हें आसात पाळां वयर फांटे सकल असो अर्थ आसा हाजो सांकेतीक अर्थ आसा आमी संवसारांत जियेता पूण आमी संवसाराचे न्हय आमची दिश्ट वयर आसा जंय आमची पाळां वयर देवा ते रोमन आसा जंय आनी ह्या संवसारी आमची जिणी आमी फळादीक करूंक जाय फळ दिवंक जाय फुलां फुलोवंक जाय आज आमी भाग्यवंतपणा विशयान 3 सवालां विचारया आनी ताका जापी सोदया पयलें सवाल आमी कित्याक भाग्यवंत जाय जंय दुसरें कोणें भाग्यवंत वा संतीपण जोडयेत आनी तिसरें कशें भाग्यवंत जावचें पयलें सवाल आमी कित्याक भाग्यवंत जाय जंय कित्याक भाग्यवंत जायचे म्हळ्यार आमचो देवूच पवित्र जावन आसा तो भाग्यवंत जावन आसा आनी देवाच्या उतरांत आपुरबायेची शिकवण ताणें दिल्या ताच्या पवित्रपणा विशयान होसेया प्रवादीच्या ग्रंथांत अशें म्हळां हांव देव न्हय मनीस तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी 1-2 उल्लेख दिवचे जाल्यार आयच्या पयल्या वचपांतच आमी आयकलें लेवी शास्त्र ग्रंथांत देव म्हणटा तुमी पवित्र जावंक जाय कित्याक हांव पवित्र आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा भाग्यवंत जावंक सोदा तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात भाव भयणीनो देव सर्व पवित्रपणाची जर देवाचें आनी एक नांवूच जावन आसा पवित्र हे पवित्र म्हळ्यार ताचो गुण न्हय बगार ताचे सैब आनी मिसाव जावन आसा पवित्रपणाचें दुसऱ्यान आमी कित्याक भाग्यवंत जाय जंय म्हळ्यार भाग्यवंत जाल्ल्या वरवीं आमी जेजूचो खऱ्यान मोग करता म्हूण रुजवा दिता वा साक्ष दिता देखून आमी पवित्र जाय जंय दुसरें सवाल कोण हे पवित्र जावयेत वा भाग्यवंत जावयेत पापा फ्रांसीस म्हणटा भाग्यवंत कोण पवित्र सभेचें भोव आकर्षक मुखामळ देखून आमी हर एकल्यांनी सांत वा संतीन जाय जंय म्हूण देव आशेता आनी एक कडेन तो म्हणटा आमी सगळीं पवित्रपणाची पूर्ण शेतां वी आर द श्रायन्स ऑफ होलिनेस फकत आत्तोरू श्रायन मात्र न्हय आमी आमच्या वैयक्तीक जिणेंत पूर्ण शेतां पवित्रपणाची शेतां जावंक जाय देखून एका ड्रायव्हरान आनी एका कुलकरान त्या इलेक्ट्रिशियनान आनी एका प्लंबरान टिचरान मास्टरान पेपरवाल्यान वा दूधवाल्यान रांदवय वा मासली इकतल्यान कृशिकान ल्हानान आनी व्हडांनी सांत जावंक पावणें आसा हांगा सांत म्हळ्यार वळतय आसली ती सांत न्हय ही मार ही सांत खंयची तसली सांत न्हय
सांत म्हळ्यार भगवंतपण, पवित्रपण आनी शांतीपण, बरी आनी नितळ जिणी. पापा फ्रांसिसान 2015व्या विश्वेंत एका कुटुंबाची जिणी जियेतल्या जोड्याकच भगवंत म्हूण पासारलेले आनी तांची नांवां आसात लुईसा मार्टिन आनी रोली मार्टिन. वो लुईसा मार्टिन वॉच तयार करच्या कंपनीन काम करतलो आनी झेली ही मार्टिन मोच्याचे नाडे तयार करच्या त्या एका दफ्तरांत वा अंगडी काम करतली. ह्या जोड्याक 9 जाणां भुरगीं, 2 चेरके आनी 7 जाणां चेडवां भुरगीं. 4 जाणां तांचो देवादीन जालीं, उपरांत 5 जाणां ती देवाच्या सेवेक भरती जालीं. देखून आमकां सर्वांक भाग्यवंतपणाक आपोवणें आसा. आनी तिसरें आनी निमाणे सवाल, आमी कशें भाग्यवंत जायजय. आयची सुवार्ता आमी अपुर्बायेची आयकली. 8 भागी आमच्या भाग्यवंतपणाची नक्षा दाखयता. आमच्या क्रिस्तांव जिणेचे आधार कार्ड वा वळखे पत्र जावन आसा हे 8 भागी. आमकां क्रिस्तांव जिणेंत भाग्यवंतपणां जिवंक आधार जावन आसा हे 8 भागी. तूं कितें म्हणलां? अंगलाप हुरबोसो आबलेच सोडी जाय, हंकार गत्त लेखावरतो विबाड करचें सोडी जाय, फारीकपण हगे हट राग वधवरांट कच्चाट नांव स्थानमान जोडचें सोडी जाय. सादी बळी देवाची खुशी करची, दादोशी आसची, नितळ मन, शांत समाधान, कस सोसची, दया दाखोवची जाय. खंतीन कितेंय करचें, हंकारान भरचें, प्रदर्शना खातीर करचें पवित्रपणाक आमकां पावयना. दयाळ जावचें, खबरो करचें रावोवचें, जडती करचें सोडचें शांतीपणाक पावयता. पवित्रपण वन वे न्हय, एकमुख रस्ते न्हय, द्विमुख रस्ते. ह्या द्विमुख रस्तेंत 2 वाटेन कोण आसा. एका कुशीन देव आसा आनी एका कुशीन पेलो आसा. आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत 2 भाग आसात, एक आत्मीक भाग आनी एक समुदायीक भाग. आत्मीक भागांत आमी मागणें करता, नोवेना करता, तेर्स करता, साक्रामेंत जोडता, देवाचें उतर वाचता. हो आत्मीक वांटो. पूण दुसरो तितलोच गरजेचो वांटो समुदायीक वांटो, एकवटाचो वांटो, सांगाता जियोवचो वांटो. आनी तो आसा पेल्या लागीं संबंद, पेल्याक मान, गौरव, कलतेपण, कुमोग करची आनी उदारपण दाखोवचें. भाव भयणीनो, पवित्रपण आमची सकत न्हय, ती आपलेच ताकी आमकां येना, ती देवातावन येता, पूण ती आमी जोडूंक प्रयत्न करी जाय. ती एक प्रक्रिया आमी करच्या ल्हान कामांनी फावतेपणी, प्रामाणीकपणी, जबाबदारीन आमी केल्यार शांतीपणाच्या वाटेन आमी आसा म्हणलें अर्थ जावन आसा. आमकां पवित्र सभेच्या सांतांच्या बड्डेर आमची नांवां येतलीं ना म्हणून आमकां कळीत ना. पूण बरी जिणी, एकीनपणाची जिणी जियोवन देवाच्या बुकांत नांव आमी जोडूंक खंडीत प्रयत्न करूंक जाय. सान लोरेस देवाचो सेवक कैलीर बसता पर्यंत विश्वासी रावलो, निमाणे पर्यंत विश्वासी रावलो. देखून ताका मान करूंक आमी हांगा ताच्या पांयांतळी पावली. हांव देखून भाव भयणीनो, ह्या सान लोरेसाच्या आत्तूरच्या फेस्ताक मी जाल्या उपरांत चक्कोबार करतना आमची जिणेचें चॅकअप करया. भायर काळंगा घेतना भितरलीं काळजांय नितळ आसात की म्हणून पळोवया. ही एक सवाल निमाणे आमी घेवन काळंगा सांगाता घराया. आनी तें सवाल, हांव म्हजो बेस हो काजारी वा अंकवारी वा धार्मीक वा लायक, म्हजें काम हें ड्रायव्हर वा आनी खंय धनी वा बॉस वा परगवान काम करता, पूण म्हजें सांतीपण खंयच्यान ताटापून आसा. म्हजें सांतीपण म्हज्या जिणयेच्या खंयच्या संगतीन दाटापून आसा हाका जाप सोदया. आनी सान लोरेस आमकां मजत दितलो. त्याच वाटेन चलोवंक आस्तावन दिसपडते प्रयत्न करया. आमेन. आमी उबी रावया. सान लोरेसा मुखार आमकां मेळिल्ली सर देणी दिल्ल्या कर्गां दिता आसतना भगवंतपणां जिवंक जाय अशी कृपा मागून आमची मागणी प्रार्थना देवा थंय उबारया.
आमची जाप बापा आमचे मागणे आय मोगळा बापा पवित्र सभेची गवळीक जतन घेवच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक धार्मीक भाव भयणींक तांच्या बेसान विश्वासपण सांबाळूं आनी तांचे ताबेन आसच्या सर भावार्थ्यांक बगेनपणाचे वाटेन चलोवंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर योजना मांडून हाड ती कार्यगत करूंक तशेंच सर जाती खातीच्या लोकांक एकवटीत सांबाळ शांती रुता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता आमच्या बोवारी विविध पिढे वरवीं आनी उतरप्राये वरवीं कश्टांच्या भावा भयणींचेर तुजी काकुळटीची दिश्ट घाल तांच्या एकसुरपणान तुजो सांगत लाभय आनी तांच्या पिढेंत तावन तांकां सुटका लाभय म्हूण मागता हे वरस युवा सणाचे वरस जावन संभ्रमच्या वक्ता आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर युवा जणांचे तुजी कृपेची बेसांव वत तांकां बरो फुडार फावो कर तांणी कुटुंबांत पवित्र सभेन आनी समाजेन तांचो पात्र समजून त्या दिशेन सारकी तयाराय करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांगासर आजाराच्या सर भक्तिकांक तुज्या बेसावांनी भर सान लॉरेसा मरिफात आमी करच्यो विनवण्यो दयेन स्विकार कर आमच्या काळजाच्या अत्रेक बागय आनी ह्या बसलिकांत तुजो दैवीक अनुभव सोडोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता मौनपणी दोळे धांपून आमी कितें सकट विचारूंक हांगासर आयले हांव त्यो सर गरजो देवा थंय उसारया आमच्या कुटुंबा पासत शेजाऱ्यां पासत सर भाव भयणी पासत कोणा पासत आनी खंयच्या पासत मागोंक आसा ते सर विरादे आनी गरजो अर्पिया सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा चालो रे समुखांत तुवें आमकां दिल्ल्या देण्या पासत स्वरूपकारा पासत आमी तुका अर्गां दिता चालो रे सान चलिल्ली भाग्यवंतपणाची वाट ताची देख आमी घेवन आमच्या दिसपरत्या जिणेंत ल्हान कामां मुखांत्र आमी तुजी खुशी करूंक भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दी उजवाड दी आनी कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्य वरवीं आमेन. काणिकेचे गीत गान गावया 5 संको 11 कंत संको 4. तुझे
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या एकेरा पयसेपेक्षा दावा सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस भूमीन तोंपलेल्या गोवाच्या कणशा बरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचें जिवीत आमी तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो लोरेस तुझ्या रक्षसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आमी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हेच परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता.